मग असा डॉक्टर एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हां हॅलो हां विचारात. डॉक्टर माझी एज 41. हां माझी हेमोग्लोबिन 7.5 आसा. हय सो डॉक्टर म्हाका ऑरोफेर इंजेक्शन दिले 3. तेच्या नंतर ते 9 जाले 9 जाले. पण आता डॉक्टर म्हाका न्ही अशी धाप मारता आनी छातयेन माझी चेस्ट पेन जाता म्हणजे आता आनी फाटीन हें आता दुखता. सो हे आता डॉक्टर हेमोग्लोबिनाक लागून काय आनी कितें आसूंक शकता? चेस्ट माझो नॉर्मल आसा आनी ECG नॉर्मल आसा. ओके. आणि डॉक्टर जे हांवें ऑरोफेर घेतल्यान तेजे सायड इफेक्ट कितें जाता कारण कित्याक म्हाका आतां अशे रॅशीस कशे येता हातीक बीन. ओके. तुमची एज तुम्ही कितली म्हणली 41? 41. ओके. हेमोग्लोबिन कमी म्हणल्यार एनिमिया. एनिमिया इज वन ऑफ दी मेजर रिजन्स फॉर हॅव्हिंग ब्रेथलेसनेस. म्हणजे तुम्ही जो तुमकां श्वासाक त्रास जाता म्हणलो पळय तांणी दॅट कूड बी बिकॉज ऑफ एनिमिया. आतां चेस्ट पेन जावप बॅक पेन जावप दीस मे नॉट बी बिकॉज ऑफ एनिमिया. जर तो चडूच जर प्रेसिंग असलो जाल्यार ही हॅज टू इन्व्हेस्टिगेट फर्दर. एक्सरे तांणी काडलाच म्हणटा, ECG नॉर्मल आसा म्हणटा. पण एनिमिया तांणी ट्रिटमेंट घेतला खरो बट मेन थिंग इज टू इन्व्हेस्टिगेट द कॉज ऑफ एनिमिया. तांकां जे बाकीचे सिम्पटम्स जाता दॅट मे बी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ एनिमिया. तांणी ट्रिटमेंट घेतला ओरोफर म्हणजे आयन घेतला, आयनान तांचो हेमोग्लोबिन वयरूय आयला बट प्रोबेबली तांचो एनिमिया कित्या खातीर आसा हो कॉज अजून डायग्नोज जावना. सो हांव तांकां सजेस्ट करतलो की दे शूड गो टू देअर फिजिशियन अँड गेट देअर एनिमिया इन्व्हेस्टिगेटेड. म्हणजे प्रॉपर ब्लड टेस्ट आयन बायंडिंग कॅपॅसिटी म्हणून करतात. सो वी हॅव टू फायंड आउट वॉट इज द कॉज ऑफ द एनिमिया अँड द आन्सर टू द पेन ऑल दॅट मे बी इन द कॉज ऑफ द एनिमिया. सो दे हॅव टू गेट इट इन्व्हेस्टिगेटेड. आता तांणी म्हणल्यार आयना खातीर सायड इफेक्ट्स कितें जो रॅश येता व्हेरी लायकली इट कूड बी बिकॉज ऑफ आयन. इट इज क्वायट कॉमन आयना खातीर रॅश येता. समटायम्स जस्ट चेंजिंग द टायप ऑफ आयन चेंजिंग द ब्रँड ऑफ आयन टॅबलेट्स कॅन हेल्प. दुसरो सायड इफेक्ट म्हणजे कॉमन सायड इफेक्ट म्हणजे मातशी एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस जावप. पण हाजे खातीर कितें पेंटोप्राझोल बी अशें एसिडिटीचे कितें ट्रिटमेंट घेवपाक जाता. बट येस एनिमिया जेन्ना आसता 7.5 इट हॅज टू बी ट्रिटेड. आयन हॅज टू बी गिवन. एनी मायनर सायड इफेक्ट्स हॅव टू बी टेकन केअर ऑफ. आनी आयनाची गरज आसतलीच बट एट द सेम टायम इट हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड प्रॉपरली टू फायंड आउट वॉट इज द कॉज. बरोबर. आणि इनफॅक्ट तांचे म्हटलें की इवन तांकां केन्ना त्याच्या जर तांचे इफ द नीड परसीड दे मे हॅव टू गो फॉर पॅरेंटल आयन थेरपी ऑल्सो. एक्झॅक्टली. एज पर द डिसिजन ऑफ द फिजिशियन म्हणजे फिजिशियनाकडे ताणें डिस्कस करून ताजे तुम्ही सांगला की अतिशय म्हत्वाचें हें जाता एनिमिया कित्याक आतां 7.5 9.5 गेलो ओके आसा बट फर्स्ट ऑफ ऑल 7.5 एक रुटीन मनशा खातीर 41 इयर्स मनशाक 7.5 पर्यंत इतको सकयल गेलो कित्याक हो एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. डॉक्टर एक तुमकां प्रश्न सादोसो विचारता की तुमी आतां अशें कितें ऑब्जर्वेशन आसा तुमचें की बाबा सिटींतले लोक आसात तांचे आनी विलेजांतले लोक आसा हांच्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्सान कितें मेजर म्हणजे वॉट टायप ऑफ प्रॉब्लेम्स आर कॉमन एक प्रश्न. दुसरो म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रॉब्लेम म्हणजे वॉट आय एम ट्रायंग टू कोरिलेट वेदर आमचे तुमी उदोवन म्हटलें न्ही की गाडयांचें पोल्युशन हें जें आसा स्पेशली आमचे डिझल व्हेकल्स म्हणा आनी कितें हाका लागून कितें एक तुमकां सबस्टेन्शियल हें मेळ्ळा अमावंट मेळ्ळा ऑफ द पीपल. हय हाजो आन्सर म्हणजे आमी अशें पळयलां की सिटीजांनी बिकॉज ऑफ इनक्रीज्ड व्हेकल्स इनक्रीज इंडस्ट्रियलायझेशन असो स्मोक डस्ट असो खूब आसता. हाका लागून जशें हांवें सांगलें COPD ब्रोंकायटीस ही प्रॉब्लेम्स खूब जाला. बट अपार्ट फ्रॉम दीस अशें न्ही की गांवांतले लोक सेफ आसा. आमच्या कम्युनिटीनी कितें आसता गांवांनी खूब जाणांक वूड चुला वापरपाची संवय आसता. सो दॅट इज कॉल्ड बायोमास स्मोक. खुबशे घरांनी अजून लाकडाचे चुलो आसात आनी हांव प्रत्येक म्हज्या पेशंटांक जो तो वापरता तांकां सांगता तो पयलीं वापरपाचो बंद करा. इट इज अ मेजर रिस्क फॅक्टर फॉर COPD. हो जो स्मोक येता वूड डस्टाचो जो स्मोक येता इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन म्हणजे इट इज एज बॅड एज सिगरेट स्मोक especially in our country because of so rampant use of wood chula. So rates of COPD are almost equal in our cities as well as villages, but the causes may be a little different. As regards asthma, it is definitely more in the cities. Karan asthma may not be only because of dust and there are other like use of chemicals, म्हणजे खूपशे perfumes वापरप हे वापरप paints ताजो use प्रमाण मातसो सिटीजांनी बी चड जाता. So asthma exacerbations are much more common in the city life, in the more larger higher socio-economic strata, whereas infections are more common in the lower socio-economic crowding buildings. The infections are more common. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही खूप फडे एक शब्द वापरता की COPD. एक म्हणजे हातून कितें जाता की जी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिजीज म्हणजे एक छातयेची जी म्हणजे पायपलायन आसा ती हळूहळू बारीक जाता आनी ताका लागून थंडी जावप खरस मारप ह्या सारकी चिन्ह आमकां दिसून येतात. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो 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 हां विचारात. कितें सारकें मातशें स्पश्ट सांगात कितें म्हटलें तुमी. आनी उलटी घेण्याची सकाळी तशें जाता म्हाका. उलटी येता. थंडी जाता धाप मारता
40 वर्सां म्हाका. हा परत थंडी येता धाप मारता, खोकली असता. धाप मारता, डॉक्टर ट्रीटमेंट घेता पण नॉर्मल असता सगळें अशें म्हणटा. ओके, जशें तांणी डिस्क्रायब केल्या फ्रॉम दॅट सिमटम्स आय वूड इमिजिएटली थिंक ऑफ वन थिंग हांगा. ती म्हणटा सकाळ फुडें उलटी जाता आनी परती परती थंडी जावन धाप मारता. ऑफकोर्स अदर थिंग्स हॅव टू बी रूल्ड आउट, कॉमनस्ट लायक आस्थमा, ब्रोंकायटीस ही कारणां. बट वन कॉमन रिजन फॉर दीस हॅपनिंग इज जस्ट रिफ्लक्स ऑफ एसीड फ्रॉम द स्टमक. चड करून सकाळ फुडें येवप म्हणजे कितें जाता, तो एसीड जो पोटांतलो आसता तो रिफ्लक्स जावन जेन्ना फूड पायपान आयलो हाका लागून खोकली येता, ब्रेथलेसनेस जाल्ले भशेन जाता. सो दीस इज व्हेरी सिंपल टू ट्रीट. जस्ट एसिडिटीची पेंटोप्राझोल ट्रीटमेंट दिवचो पडटा. ओनली थिंग इट हॅज टू बी डायग्नोस्ड. सो फॉर दॅट यू हॅव टू रूल आउट द अदर मोर कॉमन कॉजीस लायक बाकीची कॉजीस ब्रोंकायटीस विंकायटीस रूल आउट करून वन्स इट इज डायग्नोस्ड गरज पडल्यार एंडोस्कोपी करपाक पडटा. वन्स इट इज डायग्नोस्ड इट इज व्हेरी इजी टू ट्रीट. अदर थिंग दॅट आय वूड थिंक इन दिस केस इज जस्ट वर्म इन्फेस्टेशन. वर्म इन्फेस्टेशन ताका आमी सिंपल पल्मनरी इओसिनोफिलिया म्हणटात. अशेंच वर्म्साक लागून तांकां ते ओकारे आयल्ले भशेन बी जावपाक शकता. आनी बिकॉज ऑफ दिस इओसिनोफिलिया विझींग जावप, खोकली येवप, ब्रेथलेस दिसप, दिस इज आय थिंक दिस टू वूड बी अ डिफरन्शियल डायग्नोसिस जेन्ना ती ज्या प्रमाणे ती आपली सिम्टम्स डिस्क्रायब. बट दिस डजंट मीन अदर थिंग्स आर रूल्ड आउट. एसिडिटी जे ओकारे येता दॅट मे जस्ट बी अ इन्सिडेंटल फायंडींग. सो हो जर प्रॉब्लेम खूप तेंप चलता आनी जर बेजीक ट्रीटमेंट घेतला, शी शूड सी अ स्पेशलिस्ट. चेस्ट फिजिशनाक मेळून बेजीक इन्व्हेस्टिगेशन्स, एक्सरे, गरज पडलेले पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, गुड क्लिनिकल एक्झामिनेशन हें करून हर डायग्नोसिस शूड बी एस्टॅब्लिश्ड अँड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शूड बी टेकन. डॉक्टर उद्या आमी डिस्कस करतना तुम्ही अतिशय महत्वाचे एक स्टेटमेंट केलें की स्टिरॉइड्स हो एक शब्दच ऐकल्या बरोबर इवन फिजिशियन म्हणजे ट्रिटिंग डॉक्टर असो तो मातसो ही ट्रायज टू बी अवे फ्रॉम दॅट. तो म्हणटा की एज अ लास्ट चॉईस वील कीप. पण तुम्ही ज्या पद्दतीन ते सांगले की वॉट आय वूड इन्फर म्हणजे की म्हजो अशें निष्कर्श आसा की इनफॅक्ट इट शूड बी प्रिफर्ड फर्स्ट. इट शूड बी फर्स्ट चॉईस. जर अशें आसा आनी इतको जर तो लो डोस वता आनी इट इज एक्टिंग डायरेक्टली एट द सायट, then it is better to take that rather than giving tablets किंवा आनी कितें आनी ते परत परत वाडत वचच्या पेक्षा. कारण हेतून कितें आसा बरेचशे अवेरनेस पेशंटा मदीं आसपाक जाय आनी आमच्या कम्युनिटीनी आसपाक जाय. कारण पेशंटाकूय दिसता ना आतां एकदां ते घेवपाक लागले काय लायफ लाँग घेवचें पडटलें, सो तें नाका. डॉक्टरूय म्हणटा ना एकदां ते सुरू केलें काय एक वेळ केन्ना केन्ना तुमकां ते खूब दीस घेवचे पडटले. सो बेटर ट्राय टू रिफ्रेन फ्रॉम दॅट. हो जो एटिट्यूड आसा तो मातसो म्हाका दिसता वी शूड कीप अवे फ्रॉम दॅट. एक्झॅक्टली तुम्ही जशें सांगले की एक फावटी चालू केल्ली जाल्यार संवय जातली अशें म्हणटा. दिस इज अ व्हेरी कॉमन थिंग. ह्या पेशंटांक हांव कितें सांगता, तुमकां जर हायपरटेन्शन बीपीचो प्रॉब्लेम डायग्नोज जालो, बीपी टॅबलेट घेवचीच तुका पडटा. ती आपल्याक टॅबलेटीची संवय जातली म्हणून ती तुका टॅबलेट घेनासतना रावपाक शकना. एक्झॅक्टली द सेम थिंग इन आस्थमा. इफ इट इज हेल्पिंग यू, इफ इट इज प्रिव्हेंटिंग युअर अटॅक्स. एक ल्हान भुरग्याक एक आस्थमाचो अटॅक येवप म्हणल्यार 5-6 दीस स्कूल चुकता. इन एन एडल्ट 5-6 दीस तो कामाक वचपाक शकना, अर्निंग हॅम्पर जाता. आनी अशें जर फ्रिक्वेंटली जावपाक लागले आणि हे जे स्टिरॉइड्स रिकमेंड केले, टुडे स्टिरॉइड्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ आस्थमा थेरपी बिकॉज दे आर सेफ. हे बेस्ट स्टडी करनासतना काय रिकमेंडेशन येवना. देर आर गुड स्टडीज विच हॅव शोन दॅट दे कॉज नो सायड इफेक्ट्स. सम प्रिकॉशन्स नीड टू बी टेकन. हो जो इनहेलर घेतलो की बरो रिन्स करपाक जाय तोंड, गार्गल करून जो थ्रोत आनी तोंडान जो डिपॉझिट जाता तो काडून भायर उडोवपाक जाय. हो जर प्रिकॉशन घेतलो जाल्यार अपार्ट फ्रॉम दीस कांयच सायड इफेक्ट जायना. तो जर तोंडान पावडर उरत जाल्यार सम लोकल सायड इफेक्ट्स, लोकल इन्फेक्शन जावपाक शकता. एट द सेम टायम स्मॉल डोस कॅन बी एब्झॉर्ब्ड इन टू द ब्लड स्ट्रीम. आणि इन एडल्ट्स वी कॅन डेफिनेटली तांकां गोट घे. इट इज इजी टू टेल, दे कॅन फॉलो इट. ओनली कन्सर्न कम्स इन व्हेरी स्मॉल चिल्ड्रन. एक 3 वर्सां सकयल्लो भुरगो ताका मातसो रिन्स बिन्स करपाक डिफिकल्ट. दॅट इज द रिजन वाय पिडियाट्रिशियन समटायम्स आर अ लिटल रिलक्टंट स्टिरॉइड यूज करपाक. बट स्टिरॉइड्स आर फार सुपिरियर टू एनी अदर फॉर्म. म्हणजे आता ल्युकोट्रायन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट म्हणून आयल्या म्हणटे लुकास बी. सो बट स्टिरॉइड्स आर फार फार सुपिरियर. नथिंग वॉट्स. हो एक इम्पॉर्टंट मेसेज म्हाका दिसता की ह्या कार्यावळीची आमची मोख अशी आसता की लोकांक एक नव्या विशयाची किंवा नवी माहिती मेळची. आणि वॉट आय फील की ही जी माहिती आसा ही खूप अतिशय म्हत्वाची आसा, स्पेशली अशा लोकां खातीर जे ऑलवेज ट्राय टू बी अवॉइड. म्हणजे ना तो इनहेलर नाका आणि स्टिरॉइड बिलकुलच नाका. सो दिस इज अ मेसेज इज लाऊड अँड क्लियर म्हणटात. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा तो घेऊया. हॅलो हॅलो. हां दोतोर म्हाका विचारपाक जाय आसलेलें की माझी फाट कंटिन्युअस दुखत आसता चडशी. ती कित्याक लागून काय? नाही नाही, म्हणजे तुम्हाला खरंच मारता, खोकली येता अशा पद्धतीने सांगा. म्हणजे फक्त फाट दुखता अशें इतकेच फाट दुखता खरंच मारता म्हणल्यार कितें एक भाशेन चट्टी बिट्टी काडली जाल्यार खरंच मारतात. काम कितें करता, वय कितें? 42. सिव्हिल इंजिनियर. अच्छा. ऑन द साइड. ऑन द साइड म्हणजे तुमचे म्हणजे सिमेंट बिमेंट असले कामां चालू असतात. तसले. अच्छा. तुम्हाला खाक येता, खोकली येता? खोकली ना. खोकली ना. ओके. फाट दुखपाचो आमी जाणा की कॉमनस्ट रिजन्स आर युजली ऑर्थोपेडिक. म्हणजे स्पायन रिलेटेड इश्यूज किंवा मस्कुलर कितें प्रॉब्लम. बट इफ यू हॅज ऑलरेडी विजिटेड अन ऑर्थोपेडिशियन आनी ताणूं म्हणटा कांयच हें करूं ना, ऑर्थोपेडिशियनान जर ताका सांगलें इट इज नथींग रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, आय वूड लायक टू जस्ट ब्रिंग टू युअर नोटीस
ब्रोंकायटीस इज क्वायट अ कॉमन कॉज ऑफ बॅक एक. खूप फाटी आमच्याकडे पेशंट येतात जे बॅक पेन म्हणून येतात. लार्जली इन्व्हेस्टिगेटेड बाय ऑर्थोपेडिशियन्स, फिजिशियन्सांनी ECG काढिल्ले असता पण कांय सापडना. फक्त पेन असो सिम्पटम्स असता, कॉफ नसता, ब्रेथलेसनेस नसता, काय नसता. अँड दॅट इज टेंडन्सी टू डिसमिस इट, अरे सायकोलॉजिकल हे सगळें नॉर्मल आसा. जेन्ना आमी ताका प्रॉपरली ऑस्कल्टेट करून पळयता वी कॅन हियर सम विझिंग. सो ब्रोंकायटीस आसता पेशंटांक. मेनी टायम्स इट इज COPD इफ पेशंट इज अ स्मोकर. आणि ऑस्कल्टेट करतकूर किंवा PFT करतकूर आमकां कळटा की ह्या पेशंटाक COPD आसा आणि जो पेन ही वॉज कंप्लेनिंग ऑफ इट मे बी रिलेटेड टू द ब्रोंकायटीस. आणि ह्या पेशंटांक जेन्ना आमी ट्रिटमेंट चालू करता म्हळ्यार ब्रोंकोडायलेटर्स चालू करता किंवा समटायम्स इनहेलर्स चालू करता, हाजेर तांकां दॅट बॅक एक कंप्लिटली गोज. सो दिस इज वी कॅन गिव्ह एज म्हणजे थेरापेटिक ट्रायल सुद्धा म्हणून देऊ शकता. एक्झॅक्टली बट इट हॅज टू बी प्रॉपरली इन्व्हेस्टिगेटेड. बॅक एक कॅन बी रिलेटेड इवन टू कार्डियक इन मोर एल्डरली इफ यू हॅव गॉट रिस्क फॅक्टर्स. सो यू हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट इट प्रॉपरली. इफ एव्हरीथिंग इज नॉर्मल डेफिनेटली यू शुड सी अ चेस्ट फिजिशियन. आणि लंग्स रिलेटेड कितें आसा पळोवपा, एक एक्सरे काढून पळयतले, एक फाटी कितें प्लुरल एफ्युजन आसपाक शकता, निमोनिया आसपाक शकता, एक्सरे काढून पळयतले आणि चेस्ट फिजिशियन वील कम टू अ डायग्नोसिस इफ इट इज समथिंग रिलेटेड टू द लंग्स. बरें डॉक्टर, मातशें तोच प्रश्न तुमचें मातशें उत्तर मातशें हांव हे करपाक विचारता की ताणें अशें म्हटलें न्ही आपल्याक मातशें चडाव काडटकूच खरंच मारता. इज पल्मनरी फंक्शन टेस्ट कॅन हेल्प इन कमिंग टू डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशंट? एब्सोल्युटली. पल्मनरी फंक्शन टेस्ट म्हणजे आमी कितें करता, लंग्साची कॅपॅसिटी फायंड आउट करतात. बरोबर. सेकंडली लंग्सान भितर वारो वता आनी भायर येता, हा जो फ्लो कसो आसा तो आमी ट्रेस करतात. आमी कंप्युटरायज सिस्टम आसता आनी डिपेंडींग ऑन द ट्रेसिंग तो वारो कसो भायर येता हाजे वयल्यान आमकां कळटा की हाजे विंड्स पायपान सूज आसा, ऑब्स्ट्रक्शन आसा काय म्हणून. आणि PFTचेर बरी क्लियर कट डायग्नोसिस येता. COPD डेफिनेटली गेट्स डायग्नोस्ड ऑन pulmonary function test. As regards bronchial asthma, sometimes when patient is completely asymptomatic, PFT may be normal. So there are advanced forms of testing म्हणजे ब्रोंकियल प्रोवोकेशन म्हणून करतात. म्हणजे ताका थोडो स्टिम्युलस, एंटीजेनिक स्टिम्युलस दितात आणि परतो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट करून पळयता. म्हणजे त्या एंटीजेनाक लागून ताजो पल्मनरी फंक्शन एबनॉर्मल जाता, हाजे वयल्यान आस्थमा डायग्नोज करपाक जाता. बट अदरवायज आस्थमा वेन एसिम्टोमॅटिक कॅन बी टोटली नॉर्मल. बरोबर. सो डॉक्टर मस्ता बरेच इंटरेस्टिंग डिस्कशन चालू आसा आणि बरेचशे प्रश्न तुम्ही सामके एकदम तळमळीन आत्मीयतेन जाप दितात. एक ल्हानसो विसव घेवया आणि परतून सुरू करूया.